आज रक्षाबंधन आणि रक्षाबंधनाच्या निमित्तात हांव म्हज्या गोंयभरच्या सगळ्या भयणीक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। रक्षाबंधनाच्या निमित्तात गोंयभरांतल्या भयणींनी म्हाज्या हातीचेर बांदिल्लो रक्षाबंधनचो धागो हो म्हाज्या खातीर खूब खूब म्हत्वाचो आसा। तितकोच तो पवित्र आसा, तितकोच तो सन्मानाचो आसा। हांव रक्षाबंधनाच्या निमित्तान म्हज्या सगळ्या भयणींचो सन्मान करता, तांची रक्षा करपाचो हांव तांकां वचन दिता आनी सातत्यात फाटल्या एज अ मुख्यमंत्री एज अ होम मिनिस्टर म्हणून गोंयांत वेलफेअर सेक्टर आनी सेक्टर ह्या दोनूय सेक्टरांत म्हज्या मोगाळ भयणीक खूब मोठ्या प्रमाणात तांचो सन्मान आमी वाडयल्लो आसा। वेलफेअर सेक्टरांत म्हणटा आसतना गृह आधार आसतली, लाडली लक्ष्मी आसतली किंवा आमची दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसतल्यो। हाज्या व्यतिरिक्त आमी काडलेली CM स्कॉलरशीप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो योजना, शिक्षणा पासून लग्नापर्यंत आनी घरांतल्यांक आदार दिवपाक केल्ली योजना ह्यो तांच्या वेलफेअर सेक्टरा खातीर आसा आनी तांचो सेक्युरिटी आनी सन्मान हाज्या खातीर आमी जेन्ना म्हणटा पिंक फोर्स सारकेली योजना आमी सुरवात केली, पिंक रिक्षा सारकेली आमी येवजण ही भितर हाडली, हातूंतलो सेक्युरिटी पर्पज आसा। आनी सन्मानार्थ जेन्ना आमी उलयता RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मार्फत सुरू केल्लो त्यांच्या खातीर विविध योजना आमी मुख्यमंत्री रोजगार योजना यांच्या अंतर्गत ADCंतल्यान तांकां एंटरप्रिनर जावपा खातीर व तांच्या खातीर केल्लो विविध स्किम्स ह्यो तितक्योच म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो। म्हणूनच हांवें म्हटलां आमची मोगाळ भयण ही सुरक्षीत, सन्मानीत आनी स्वकर्तृत्वाचेर ह्या स्वयंपूर्ण गोंयांतल्यान ती फुडें वयची, ह्योच खऱ्यो तांकां रक्षाबंधनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा आसा। परत एकदां हांव म्हज्या मोगाळ भयणीक रक्षाबंधनाची शुभेच्छा दिता आनी अशाच पद्दतीन तांच्यांनी आयज मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी म्हाज्या हाती राखी बांदल्या, म्हजें कर्तव्य आसतलें। देव बरें।